मोटर हलो भाई आता काढू किताला अभी लेके आओ 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 नहीं मैं इधर तो लवड़ा करेगा लेके आओ वो अभी लेके आओ पहला इधर वीडियो ये कौन है मालूम है क्या? ये इधर का एमएलए चुतियागिरी मत कर ऐसा हम लोग वीडियो लेके आओ ओके लेके आओ नहीं पता मोटर पर गिरो भाई नहीं भाई तुम ये लेके आओ मोटर पर लिखो नहीं हमको मोटर मोटर लेके आओ अभी निकाला था हमारे अभी कैसा लेकर गया नहीं तो देखा वही बोल रहे पहला वो अभी निकाला तू नहीं हमने देखा अभी उधर तुम उधर से सब सेप्टिक निकाल के वहाँ बाहर फेंक रहे हैं हमने सब रिकॉर्ड किया है ऐसा हाँ तुम्हारा बंद उड़ाता है मैं तुम्हारा बंद उड़ाता है कल सुनो मेरा बात मैं तुम्हारा बंद उड़ाता है वो किसको खिला रहा है किसका है कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास किसको देता है सप्लाई किसको करता है कौन सा कंपनी कौन सा कंपनी का नाम बताओ सिप्ला में और कौन सा वशिष्ठन और हाँ सनोफे और दो बाकी 5 बोला ना बाकी छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर वाले के लिए सिप्ला से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो क्योंकि ये लोग गंदगी में खाना बना रहे उधर कुत्ता भी नहीं खाएगा और ऐसा गंदा बास आता है 5 सेकंड खड़ा नहीं होने को रुक सकते हैं वहां इतना गंदगी में ये लोग खाना बनाते हैं ये लोग खाना आदमी के लिए जीने के लिए बनाते हैं कि खाना आदमी को खा के मरने के लिए बनाते हैं वो नहीं मालूम लेकिन इन लोगों का खाना बंद कर दो हम लोग हेल्थ को बुला रहे और उन लोग का लाइसेंस जब्त कर रहे ऐसा आदमी लोगों को वो कर्नाटका का ये नेपाल का है ये लोगों को क्या मालूम है हॉस्पिटैलिटी और फूड का इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोगों को सब प्रॉब्लम हो रहा था ये किचन तो बंद करने का किचन बंद नहीं तुम्हारा चालू है हमने वीडियो निकाला है ये 15 दिन तुम्हारा फुल चालू है ऐसा गंदगी में कोई नहीं बनाएगा तुम्हारा खाना और तुम्हारा लाइसेंस सख्त होना मांगता है क्योंकि नहीं तुम लोग को गोवा ना बहुत आराम से मिला है क्योंकि प्रशासन को पैसा खिलाया इसको पैसा खिलाया आराम से बनता है अरे बहुत मेरे को क्या मालूम मेरे को तुम बोलते हैं टैंक उधर बनाया हुआ है सेप्टिक टैंक तुम्हारा नया करके तुम खोलना मांगता था उधर खाना बनाने के लिए बहुत डेंजर है ओनर से मोटर पंप अतिशय हलवलो आणि ताबडतोब हांगासर येवन 5 मिनटां आमी ते सकल गेले आमच्या टँकर झाला तो गेले येता म्हणल्यार मोटर पंप नाच केलो आनी झाडान गेला आनी झाडान वचून सोदून हांवें तो परत हाडला हो पंप बोलतो झाडां सोदून हाडून पळय हांगा दवरला देर पंपिंग सीवेज ऑन द रोड सोडटा पळय आख्खे रस्ते सोडा पळय मरे आख्खे रस्त्यार वयता मरे हें कितें राग जालें कितें करता हें आतां सांगता ते पळय हें इन्स्पेक्शन करून हेचे रेड मारपाक जाय डिपार्टमेंटान ते कडेन कितें आहा लायसन आहा आतां सांगता ते पळय पळय मरे कितें कडेन प्रोपर हें नाही डॉक्युमेंट नाही मरे ते कडेन हें बिल्डींग आसा हें बिल्डींग ओनर कोण तो म्हाकाय खबर ना पूण ही कॅटरिंग चालू आसा जाय दिवस जाला हांगासर हें कॅटरिंग चालू आसा आनी आतां आमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा पळय ही सेप्टीक टँक गेली ही सिवरेजाचें पळय हो ती वॉटर पंप आहलो हांगा मोटर पंप हांगासर आहलो हें आख्खे पळय हांगासर भायर वता पळय हें तें दिसचें पडटा पळय मोटर पंप पळय हिंगा आहलो आनी पळय ही सिवरेज पळय हे पळय केसलो वास वतात पळय ती सिवरेज पळय हे आख्खे सायड सोडून पळय पळय गायला पळय सायड हे आख्खे रस्त्यार वयता पळय हे रस्त्यार वयता ही ते गेले टँक आनी टँकीतले पळय मोटर पंप घाललो अशें भायर सोडटा ते पळय आनी हे पळय फुडें दाखय तुमकां ही बिल्डींग हे कॅटरिंगाची ही बिल्डींग आनी सगळी जे कंपनी जे सप्लाय करता न्हू तेजे हांव तुमकां दाखयता हांगा पळय ही जेवणाची लायन लागल्या जेवणाची लायन लागल्या सिप्ला 1 सिप्ला 2 सिप्ला 3 सिप्ला 4 सानोपी वयली लायन ही सानोपी मागीर ही ही पळय ही पर्सिस्टंट वेगनस मागीर सुजा पॉल हेमर पळय आनी पळय ह्यो सगळ्यो लायलो आहा सियरा सर्क्युलर सिप्ला 9 पळय हे आतां हें पळय
हे सगळं कंपनी आता हांव रिक्वेस्ट करता ही कंपनी ताबडतोब हाका ही एजन्सी हे केली काडची जातले बेगीन एक एजन्सी काडची कित्याक हो सगळे आमच्या गांवान हे सोडटा आनी भितर देखून म्हाका दिसता एफडीएन येवन हे मारपाक जाय रेड मारपाक जाय एफडीए पोल्युशन बोर्ड मागीर हेल्थान हे सगळे चॅक करपाची गरज आसा कित्याक हिंगा नाका जाल्ले हांगा सोडून दवरले आसा आतां हो हिंगा रांदता एक कुजनाक ते कडेन लायसन्स ना जेवण रांदपाक ताका लायसन्स दिला ओन्ली फॉर सर्वीस म्हणल्यार तो जेवण हिंगसान व्हरून दिवपाक शकता तेगे गाडये नंबर सुद्दां हिंगा व्हेकल नंबर GA05T602 हे गाडयेन तो जेवण व्हरपाक शकता हिंगसान तो रांदपाक शकना आतां तो दुसरें तो तर जेवण रांदतो जायत ताका पयले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट टू ऑपरेट जाय तो म्हणटा आपणा कडेन ना तेजे कडेन एफडीए लायसन्स ना जेवण करपाक भायर घेता आनी सी द कंडिशन ऑफ दीस प्लेस मुखार सेप्टीक टँक बोन ओवरफ्लो जाता हें किचन मुखार सेप्टीक टँक बोन ओवरफ्लो जाता आतां हिंगा आमी येवपाक कारण कितें ते सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाता तो पंप लायन गाडी हांगान तो टँकर एक वयर व्हरून उडयताले तांकां आमी धरले ताका लागून आमी हिंगा पावले आतां हिंगा बिल्डींग केशेल तें म्हाका खबर ना पंचायतान लिगली ते काडलो हा काय ना ते तेको डॉक्युमेंट ना तो कितको हिंगा आहा तो हे डॉक्युमेंट हे लीज ऑन लायसन्स डॉक्युमेंट हे याद नाही मिनिस्टर ऑफ फूड अँड ड्रग्स प्लीज सेंड अ टीम टू रेड दीस हेंचो गोंय खंय पावल तेंचो हो तुगे दुसरें डिपार्टमेंट आतां सकाळी 39 ए जालो आत फूड अँड ड्रग्स येस सर हा परिस्थिती पळय हांव नको हो मिनिस्टर कितें पळय तो फकत 39 ए कन्वर्शन आनी कांय ना गोंय पाड घालपाक आनी हे आतां फूड अँड ड्रग्स डिपार्टमेंट गोंय पाड घाता गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान कन्सेंट टू ऑपरेट जाय इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल कनेक्शन जाय आतां तेका हांवें बील मागले डॉक्युमेंट्स तो म्हाका ग्रावंड फ्लोराची 3 बील दिले एक तेगेले कमर्शियल आहा आनी 2 डोमेस्टीक आहे आतां ग्रावंड फ्लोराचेर फकत तेगे किचनूच चलता आनी कांय चलना म्हणल्यार पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां गोंयकारांक स्मार्ट मिटर स्मार्ट चार्जीस हे सगळें सांगता आनी हेंका पळय हे कोण चोयना हे स्मार्टूय न्ही आनी हे अनस्मार्टूय म्हज्यान म्हणूंक जायना हे हायली स्मार्ट कित्याक 2 बिलां आहाय ते कडेन डोमेस्टीक कनेक्शन फॉर ऑपरेशन ऑफ अ किचन आनी तो एक बील दाखयता कमर्शियल ही इलेक्ट्रिसिटीची चोरी जात ती चोवपाक कोण पावना दुसरें तेको लायसन्स ना आनी तो जेवण कोणा पावयता व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीक ते इंडस्ट्रीचें नांव तुमी चोयलें थिंगा आतां हे जेवण लोक फॅक्टरीन काम करताय ते जेवताय आतां कंडिशन कितें जेवणाचें इट इज प्रोड्यूस इन सच अनहायजेनिक कंडिशन ते आमी जेवले हाल दुयेन पडले थर्ड पॉइंट तेगे स्वेज सगली हेचो ह्या टँकान तो घाता हे मुखार टँक आहा तो टँक तेगेलो ओवरफ्लो जालो म्हूण तेणें पंप घायलो तो एमटी करपाक पंप घालून तो तेणें टँकराक घायलो आनी टँकर आहा तेचोय दोंगराचेर हाली कोता म्हणजे आमी गोंयकारांनी कितें करपाचें आतां तो टँकर थिंग एमटी करता तो पावस पडटा म्हणटरी देंवतलो